Sorvismoraco borbo Sodongra moroc ordo Sorvismorace mundi Soglia moroc orde Devacha dongra tsoruya Pracha mondira tsoruya Devacha dongra tsoruya Pracha mondira tsoruya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, सगळ्यांक तुमकां मागीर मोगास येवकार. आज हे मिसा भेटींत पश्चिम भाटांतली आमची भाव भयणां भाग्योन मिंगेलेचे मजतीन तुमचे सर्वांचे देवाचो आशिर्वाद मागता. तशेंच मागुया आनकलेत मोंतेर हाचे इंतेसांव बसत जेराल्ड फेर्नांदीस हाका सुर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवान घेवं. तशेंच आज वाडदीस समारंभ जाल्या रॉयडन आल्मेदा, जोवियान दे आल्मेदा, आकाशिंते मोद हांचे पासत मागुया. तशेंच एक आमची फामील वितरीन आनी आविता फेर्नांदीस हांचे पासत मागुया. स्वर्गीच्या बापान ह्या कुटुंबाचेर आपलो खेरीत आशिर्वाद तांकां बरी भलायकीन दवरूं. आज आमी पवित्र सभा भाग्योन चार्ल्स बोरोमियो हाचो उगडास करतात. ताचे मजतीन अदीक आनी अदीक आमी भाग्योनपणाच्या रस्त्यार आसूंक, अदीक आनी अदीक जेजूचो खुरीस घेवन आमचो एक एकल्याचो दिसपट्टो खुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. एबे सौभाग्योन सुदांचांक वार मारीक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या गाकुको सोम्या सोम्या गाकुको क्रिस्ता क्रिस्ता गाकुको क्रिस्ता क्रिस्ता गाकुको सोम्या सोम्या गाकुको सोम्या सोम्या गाकुको. प्रार्थुया. एक घडयो गीच रावन आमच्या एक एकल्याच्या मना काळजांतली इंतेसांवां बापाक हे मिसा बेटींतल्यान उबारुया. आपलो वाडदीस लग्नाचो वर्शीक दीस करतल्या पासत मागुया. पिडींत आसलेल्या भाव भयणांक भलायकी आनी पेकोवणी फाव जावंक मागुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, तुज्या धर्मोद्योक्षा भाग्योन चार्ल्स बोरोमियो हाका दिल्लो पवित्र आत्मो तुजे पवित्र सभेचेर निरंतरी पाठय. ताचे वरवीं तामनासतना तिचें रुपांतर कर आनी जेजूचो रूपकार घेवन ताच्याच मुखामळाचो पोरजोड संवसाराक दाखोवंक
तिका कुरपा फाव कर. आमचे सुमिया तुझे पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूर चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमेन. बागयोन पावलोन फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. म्हज्या प्रितीच्यानो, हांव तुमचे मोदें आसलो तेन्ना तुमी म्हज्या उतराक खालती आसल्यात तेच भाशेन आतां हांव तुमचे थावन पयस आसतना तुमी खालती आसची अदीक गरज. आनी भिरांतीन आनी कापेऱ्यान तुमचे सोडवणेचें काम चलयत रावात. खरेंच बरी खोशी आनी बरी कोरणी आपल्या मोगाचे येवजणे प्रमाणे देवूच तुमचे भितर घालीत आसा. विवाद करिनासतना, न्हय म्हूण गुणगुणोन आसतना कितें करचें आसा तें करात. हे भाशेन तुमी निरपराधी आनी निर्मळ, खोटे आनी बसकोल पिणके मोदें खोत नासलोली देवाची भुरगीं जावंक पावतल्यात. जिगजिगत्या नोकेत्रां परी तुमी संवसारान पोजोळटल्यात आनी जिविताचें उतर ताका दाखयतल्यात. अशी तुमी चलशात जाल्यार क्रिस्ताच्या दिसा सगळे म्हजे प्रयत्न आनी कोश्ट निर्फोल जावंक नात म्हूण म्हाका अभिमान भोगतलो. तुमच्या भावार्थाचो योद आनी भेटोवणी जाता तातूंत म्हजें रगत वावरूंक पडत तर हांव खुशाल आनी तुमा सगल्या बाराबर हांव संतोषभरीत जातलो. तशी तुमी खुशाल जावन म्हजे बाराबर संतोषभरीत जायात. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडूकार. आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सगळीं म्हणुया. सोरेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सोरेस्पर म्हजो उजवाड, सोरेस्पर म्हजो तारोक. कोणूच म्हाका बेकडायना, कोणाचेंच म्हाका भेय ना. सोरेस्पर एकलोच एकलो म्हज्या जिवाचो किल्लो. देखून कोणाचेच मुखार म्हाका येना कांपेरो. जबाब. सोरेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सोरेस्परा लागीं हांव एकूच मागता विस्वासान. म्हजी आशा एकूच ही. सोरेस्पराच्या घरान म्हजें ठिकाण करून घेवंक, सोरेस्पराची गोडवाय चाकून दादोशी जावंक, ताच्या पवित्र घराचेर दोळे लावन दीस काडूंक. जबाब. सोरेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. जिव्या मनशाच्या देसान सोरेस्परा देवाची प्रिती आनी बोळेपण म्हाका भोगूंक मेळटली. ही खात्री घेवन जियेता कालीज म्हजें गोटकोर. ती राव सदां बोरवाश्यान सोरेस्परा देवाचेर विस्वास दवर पातयेवन राव. जबाब. सोरेस्परा म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सोरेस्पराक जोय जोय. जेजू नांवा खातीर बेमान बोक्षात जाल्यार तुमी खरेंच बागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करूंक आसा. सोरेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय,
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया. खूब लोकांचे जमे जेजू बराबर चलताले आनी ताणें बोडोवन तांकां म्हळें, जर कोणूय म्हजेशी येत आनी आपलो बापूय आवय बायल भुरगीं भाव भयणां हांचो आनी आपल्या जिवाचोय दुयेस करिना जायत ताच्यान म्हजो शीस जावंक जायना. आनी जो कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितलो खर्च आपणा लागीं जायत की ना हाचे आदीं पयलो बसून अदमास करचो ना काय. नांतर बुन्याद मारले उपरांत काम शांती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितलीं ताच्यो मोसकऱ्यो करून म्हणटली, हे मनशान बांदूंक हाडायलें पूण ताच्यान सोंपोवंक नजो जालें. वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडटा. ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदीं पयलें बसून चिंतिना जायत. जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्याकूय पाठ करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. आनी जो कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं हीं उतरां आमकां. ल्हान आसतना दोतोन शिकयताले तेन्ना एक विचार आसतालो, तूं कोण? आनी आमी मोठ्यान सांगताले, हांव क्रिस्तांव, देवाचे कृपेन हांव क्रिस्तांव. हांवें पवित्र स्नान घेतलां, म्हज्या गोळ्यान बेंतीन आसा, म्हज्या घरा फुडल्यान हांवें एक सोबीत हुरीस बांदला. इतलेंच पुरो काय? हातून फक्त आमचें क्रिस्तांवपण आसा काय? ह्यो भायल्यो खुणा बाबा म्हणिनो. आज ताच्याहून अदीक आपलो खरो शीस कोण तो जेजू सांगता. कितें म्हणटा तो? तुजो खुरीस घे. तुजो खुरीस घेवन तूं म्हजो पाटलाव करिना जाल्यार तुज्यान म्हजो शीस जावंक जायना. आनी जेजून आपणेच आपलो खुरीस घेतलो आमचे सोडवणे खातीर. कालवार पर्वतार गेलो, कुर्सार मेलो, आमची सोडवण केली, आमकां बापाचें जिवीत, देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत दिलें. आमकांय तीच वाट. आमी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत आमचो खुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करूं. ताचो शीस जाल्यार ताच्या पावलांनी आमची पावलां पडूंक जाय. आनी हाका लागून जेजू ह्यो 2 सुपुल्ल्यो ओपारी घालता आमकां. पयली ओपार आमी आयकलां, तो म्हणटा एक मनीस घर बांदूंक सोदता, एक मनीस गोपूर म्हळ्यार टावर, पूण आमी घरूच म्हूण समजुया. एक घर बांदूंक सोदता, तें घर बांदूंक कितलो देस्पेस जातलो, कितलो खर्च जातलो आपल्याक तें पयलें पळयता, अदमास करता.
आनी म्हजे लागीं इतले पयशे आसात की ना, आनी तेतूंत हांवें घर बांदूंक सुरू केलें, म्हजे लागीं पयशे नात म्हणटूर हांवें तें सोडलें, म्हाका लोक हांसतलो. तशेंच तो म्हणटा आनी एक ओपार घालून एक राजा दुसऱ्या राजा लागीं झूज मांडूंक येता. आपल्या लागीं फकत 10,000 आसात शिपाय, ताचे लागीं 20,000 आहात. हे 10,000 20,000 शिपायां लागीं कसो झुजतलो? ताका हार पडटली, तो झुजूंक वेचना. जेजू म्हणटा अशेंच कितें आमचें जिवीत. आमी जेजूचो पाटलाव केला, फाटल्यान ओडून पळोवप ना, काळजी घेवन फुडें वचप, काळजी घेवन फुडें वचप. जेजू म्हणटालो नांगराक हात घातलो, फाटल्यान ओडता तो म्हाका पुरतो न्हय. जेजूचो खरो शीस हांवें म्हजो कुरीस घेवन ताचो पाटलाव करूंक जाय. आनी ताचो पाटलाव करूनच भाव भयणीनो आमी सासणाच्या जिविताक उतरता. पयलीं आमी सगळे सांतां भक्तांची परब केली. हे सांत भक्त आमकां गोवाय, तांणी आपलो दिसा दिसपट्टो कुरीस घेतलो, आपल्याकूच नाकारली. शेवटाची उतरां तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसा तितल्याकूय पाठ करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावंक जायना. जेजू आमचे लागीं कितें मागता? एक्सक्लुसीव डिसायपलशीप. सगळ्याहून पयलो जेजू, ताचो पाटलाव. आनी हें सगळ्यांत मोल आसतलें जेन्ना म्हज्या जिवितांत जेजूक हांव पयलो वयलो जागो दिता. आज हे मिसा भेटीन वांटूक येता आसतना आनी अवताराचेर येतल्या जेजू लागीं आमकांय एक एकल्याक कुरपा मागुया. आमचो दिसा दिसपट्टो कुरीस घेवन काळजीदारपणी आमी ताचो पाटलाव करूंक. भेटवणेच्या वेळार गावुया वेदीचे उंड्या सोवे C43 पान 46 C43 पेज 46. वेदीचे उंड्या सोवे आमची काळजा दवरता, सुखानी सराम गेले जेजू तुका भेटयता, सुखानी सराम गेले जेजू तुका भेटयता. भयणी भावांनो, ही आमची बॅच सोरपतवेदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा, आमच्या सासणीक गवळ्या भाग्यून चार्ल्स तुजे पोरजेचो गवळी आपणा पासत आनी आपले पोरजे पासत भेटयतालो तेंच बलिदान आमी तुका समर्पिता. हे बलिदाना वरवीं जशें ताची गवळीक उर्बा आनी हेर शेगूण तुवें वाडयली, तशेंच आमच्या गवळ्यांची उर्बा पेटय आनी आमच्या जण एकल्याच्या बेसाक गरज तर शेगूण वाडोवन आमचेंय जिवीत फळां बरीत कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपतवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळे आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचे फायद्याचो श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दुरेका काळांत तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय. तुजे विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक
तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. स्वर्गी तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नावीन येता ताका जय. स्वर्गी तुका जय जय. बाप्पा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेली पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पिया तुमच्या रगताची कास. नवे आनी सासनीक करोराचें हें रगत पातक्यांच्या मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू जेजू मेलो, मेलो, जेजू जेजू जिवन जिवंत जाला, जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काव सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपी तुमी जेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची एबेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची तशेंच आपआपल्या घरांनी रावन हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगती तिचो पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन दोमदूत, आमचो आस्कारी बाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुवें मानवल्यान ते सगळे भक्तां सांगता सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. भयणी भावांनो, आमचो दिसा दिसपट्टो खुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक सोंपें न्हय. आमी आमकांच मरूंक जाय, आमी आमकांच पाठ करूंक जाय. हें घडटलें जेन्ना आमी जेजूच्या एकचारांत आसा ताका आमच्या जिवितांत पयलो वयलो जागो आमी दिता. बापाची खुशी आमच्या जिवितांत सदांच करूं आनी जेजू सांगताक बापाशी वचपाची वाट आमी धरूंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार ककुतीन सोरपातली सुटोय आनी सोरवाखंतांतली वाटाय. कित्याक राज ओडती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजो चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. जेजू आयज आमकां उलो मारता. आमचो दिसा दिसपटो खुरीस घेवन ताचो पाटलाव करूंक फुडें सोदतलीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. प्रार्थुया. सर्गींचे बाप्पा, तुवें विचून काडलेल्या गुवळ्या भाग्य चार्ल्स बोरोम्यो आपल्या मुणयारपणान विस्वासीपणाची आनी प्रितीमोगाच्या कन्यांनी उमेदीची पोजळी देख आमकां दिल्या. आमी आमच्या बेसाच्या कायद्यांनी विस्वासी रावूं प्रितीमोगाच्या कन्यांनी आमचें जिवीत भरूंक आमी आतां घेवंक वेतल्या जेजूच्या जेवणान वरवीं आमकां नवी घोटाय मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. पसरे वाठारांतले सगळे भाव भयणांक तांच्या वॉलंटियरांक आमचे काळजा बरी दिनभास. तुमकां सगळ्यांक पळोवन आमी खुशाल जाल्या. तुमचे बसत आमी मागीत आसल्या. फाल्यां माडी रुजाय साहेबांची पोरबेक लागशिल्ली तयारी. फाल्यां पयलें 7:15 माडयेचेर आशिर्वाद जातलो आनी त्या उपरांत आमी मीस करतले. शुक्रारा दीस म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार. त्या दिसाक सदां भाशेन 7:30 मीस आसतलें आनी सांजे नोवेनाचो पयलो दीस 5:30 वरांचेर तेर्स. मागीर मिसा देवाच्या उतराची पोरगोडणी बायले पाद्री आमी आमंत्रण केलां. नोवेनाचे पयलो दीस सांतिस्म ओयतियांत गाली बोंडी दोंद्रे हे वाड्यांतलीं भाव भयणां आनी नोवेनांत वांटो घेवचो म्हूण आमी मागता. आतां आमी पेरपेसू साहेबांचें नोवेन करतले आनी ते उपरांत जेजूच्या जेवणांत आमी वांटो घेतले. किरीत भाशेन सोय घेता देव बरें करूं म्हणून काल एक फामील आयली चांद्राकसान शांदरसान. पयलींच पावट आमच्या गांवांत पावली आनीक आमचे बांदकामांक सेंट मायकल्स पॅरिश कम्युनिटी सेंटराक ताणें आपलें योगदान 10,000ची बॅट भेटयली. आमी तांकां किरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. इतले पयसतान हांगा
ती आयली आमची इगोजीक भेट करूंक आनी आपलो तेंको दिवंक देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो. तुमच्या घराघरांनी हें सबस्क्रिप्शन वॉलंटरी कंट्रिब्युशनाचें लिस्ट पावलां आसतलें. PPC वांगड्यांनी तें बरोवन मागीर ऑफिसांत आमची भयण जेनिफरा लागीं हाडून दिवचें. सर्वेश पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. भोवभाग्यवंत मारी तूं आमचो सदांचो आदार, तूंच आमचो आसरो आनी तूंच आमचो बोलवोसो. आज आमी तुका भेट करूंक आयल्या. तुवें आमकां जोडून दिल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी देवा आकार घालिता. आदाराचे माई आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे ताय ओडून हाडून शक्ते भितर सोप आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवीदार माई आमकां हे उपकार जोडून दी. ताळणीचेर जैत करूंक घटाय. जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग एक पवित्र मन आनी तुज्या पुता सवें सासणेचें जिवीत सदांकाल आदार दितले माई आमचे बसत विनत कर. प्रार्थया. एसुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे माई मारीच्या एकाच उतरान गालिलियाच्या काना नगरांत उदक आसलेलें तें धाकां सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आश्रयकाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. ही आदाराची माई आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतेल्यांक पाव, ताळणींत आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कोर गोवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणे. ही आदाराची माई व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालिवून मागता. कश्ट दूख हुस्के कुंती विघ्नां संकुश्टां ही आमचेर निर्भाग हाडटले खुरीस. ह्या उत्सवण्यांनी आमची दोयन जट्टून कर. तुज्या पुताच्या कुश्टांक आमचें मन एकठांवन मोगान आनी सोंसणीकायेन सगळें सोंसूंक आदार दी. बाबार्थ्यांची मागणी. आमचे पाप साहेबाक, बिस्प साहेबांक, सरकारी राजकारभायांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण आमी मागता. आमचे मायेशी आमकां आयक. समेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटांत जियेशे कोर म्हूण आमी मागता. हे सोमिया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण आमी मागता. हे सोमिया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेल्ल्या समेस भावार्थ्यांच्या आत्म्यांक सासणाचो विसव दी म्हूण आमी मागता. हे सोमिया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. समेस मनशांनी तुजे स्वताचो उजवाड पळयसो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगिशी कोर म्हूण आमी मागता. हे सोमिया आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्या मनांतल्यान आमची काशाक गरजो आमच्या आदाराची माय थंय घालुया. भोव करून पिळेंत आसलेल्यांक भलायकी मागुया. ऑस्ट्रिया वाठारांत वियेना काल अकस्मात एक एक्स्ट्रिमिस्टांनी लोकांचेर फार सोडले. कितलोच लोक मेला, कितलोच लोक जोखमी जाला.
जायती मारामारी झुजां आमचे मदीं शांती आसूंक मागुया. बाबार्थ्यांचे मागणे यादराचे माये तूं गिरेस्त शिवदार देवाची सोद देणी तूं आमकां वांटाय आमा भुरग्यांची तूं राखण कर क्रिस्ता तावन तूं आमच्या पातकेचें बक्षणे आनी आमचें थारोवण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी बी येता ताळणेच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकून निर्भागी बाळां जायत म्हूण जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पुरान जियो आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. ह्या आदाराचे माये आतां आमी सर्व समय आनी काळाचे क्रिस्तांवांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शारोणा काला जिवंक आमकांच ओपून दिवया. नोमान मारिये कृपेन बोलले सर्वे स्पोर जेताय आसा ओसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजूस भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनंती कर देवाचे भाग्यवंत माये क्रिस्ताच्यो वासाण्यो आमकां फावो जावच्या प्रार्थना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारीक तुजे मायक आमची आवय करून दिली सदांच तयार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता जे आमकां जे काळ जाणटान तुज्या आवयचो आदार सोदता तुजे सोडवणीचो फूड सासणाच्या सासणांक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. हे सुम्या कुडीच्या असोक्तायेन कोश्टवतेल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रोचलेल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जीव बरीत कर अशें कोश्टां वरवीं नितोळ जावन वेगीच तुजे दयेन बोलाकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगताक आसून तुमकां राखच्याक तो तुमचे समे आसून तुमकां सांबाळच्याक तो तुमच्या फाटल्यान आसून तुमची राखण करच्याक तो तुमचे वयर आसून तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालच्याक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमेन. आमेन. सोम्या जेजू ये D308 568 D38 पेज 68. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजार रावू घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजार रावू घे. बापा कोरजून देवू रायलो
जेजू येदुये आमच्या कारजान राबुगे पवित्र आत्म्यान आमकां बोरताय बाप्पा सारकी आमकां करताय आवड तुजी आमी सोगली धीरान आयला तुजे सोची सोम्या जेजू येदुये आमच्या कारजान राबुगे सोम्या जेजू येदुये आमच्या कारजान राबुगे दामन आमचे तुजेर देवता हुस्क्या खातीर तुजेर सोडटा आमकां सुखा समोर विता जिवीत आमचें तुका मोगता सोम्या जेजू येदुये आमच्या कारजान राबुगे सोम्या जेजू येदुये आमच्या कारजान राबुगे तुका बेगून जोडोत रेता सदां सुखाची इडकून रावता तुज्या मोगान काळजां पेटोय सुखपाक तुजें आमकां मागोय सोम्या जेजू येदुये आमच्या कारजान राबुगे सोम्या जेजू येदुये आमच्या कारजान राबुगे बाप्पा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासणान तुजे येवजण जाले आमचे मोरे मिराट कोचे सोम्या जेजू येदुये आमच्या कारजान राबुगे सोम्या जेजू येदुये आमच्या कारजान राबुगे मनशान सोयबान काळ तो जालोय चक्रा रुपान दिसी पडलोय आमची बातकां उडोयताय सगळ्याक